सोमवार 8 फेब्रेर 2025 सान जेरोम एमिलियान, सान जोसेफीन बाकिता. मुखेल बोळ. एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातसो विसव घेयात. नियाळाक आदार. जेजू आपल्या शिसांक विशेष कामाक धाडटा आनी तें काम सोंपयल्या उपरांत शीस येवन जेजूक भेटतात, ताचे सुरशी एकटवतात आनी तांणी जें केल्लें वो शिकयलें तितलें शीस जेजूक कळीत करतात. आपले शीस थोकल्यात आनी तांकां विसव घेवपाची गरज हें चिंतून जेजू आपल्या शिसांक एके एकसुरे सुवातेर विसव घेवंक व्हरता. पूण ज्या एकसुरे सुवातेर जेजू शिसांक विसव घेवंक गेल्लो ती सुवात एकसुरी उरोंक ना. जेजू आनी शीस थंय पावचे आदीं लोक थंयसर येवन रावता. जेजू पुष्कळ लोकांक पळयता आनी गवळी नासलेल्या शेळयां पोरी आसली देखून तांचे चुरचुरे करता. तांकां कुडीचें तशेंच आत्म्याचें जेवण दिता. जायतें काम करून जातूच आमकांय सगल्यांक कुडीचो विसव घेवंक गरज आसता. पूण जेन्ना आमी वज्याच्या भारान शेकतात, निराशी जातात वो जेन्ना आमी कोश्टवता आदीं तेन्ना आमकां आत्म्याच्या विसवाची गरज आसता. हो विसव म्हळ्यार रितीरांत वांटो घेवप, कुमसाराचो संस्कार, कावन्सलिंग करप, ओगेपणान पवित्र संस्काराशी मागण्यांत रावप आदी. असलो विसव घेतूच आमचो संबंद देवा कडेन अदीक मजबूत जाता. आमचो विस्वास भावार्थ वाडटा आनी नव्यान जिवंक बोरवासो, बळ, घोटाय आनी स्फूर्ती मेळटा. म्हजो थाराव. पवित्र आत्म्याच्या स्फूर्तेन सांडलेल्या शेळयांचो गवळी जावंक हांव वावुरतलें.